प्रमोद सावंतांचे सरकार हे इव्हेंट मॅनेजमेंट सरकार म्हणून सदाच विरोधकांची टीका. सरकाराचे माहिती आणि प्रसिद्धी खात्यावर सरकार कोट्यांनी रुपया इव्हेंट्सांचेर मोडटा. मात इव्हेंटांचो गोंयाक खऱ्यांनीच फायदो जाता का हो एक व्हड प्रश्न. अजून मेरेन तरी कोण केन्ना ह्या इव्हेंटांचो गोंयाक आणि गोंयकारांक कितें फायदो जाला हाचेर कांयच म्हायती दिल्ली ना. आता फाटले 3 दीस पणजे बांदोडकार ग्राउंडार एक्वा फिश फेस्टिवल जालो. सरकारान कोट्यांनी रुपया इव्हेंटाचेर मोडले. इव्हेंट जाले उपरांत तेच सुवातेवेली ही दृश्यां पळयात. बियरीच्यो बाटल्यो आणि हे इव्हेंटातलो पाश्चात्य संगीताचेर माचयेवेलो हो धिंगाणो. दुसरे वटेन हे इव्हेंटाक लागून पणजे जावपी येरादारीची कोयणी. ही आमची संस्कृती. राजधानीत हो इव्हेंट आशिल्ल्यान थंय व्हडा संख्येन देशी आणि विदेशी पर्यटकूय हाजेरी लायतात. तांकां आमी इव्हेंटांतल्यान कितें दाखयतात. एके वटेन मांडवीत कसिनोवाल्यांचो नंगा नाच जाल्यार मांडवीचे देगेर हे असले सोरो आणि नाचाचे इव्हेंट. हे एक्वा फिश फेस्टिवलाचो उद्देश कितें आसलो. हातून गोंयकार नुस्तेकार कितले जाण वांटेकार जाल्ले. नुस्तेकारांचे उदरगती खातीर हांगा कितें कार्यावळी जाल्यो. हे इव्हेंटा खातीर नेमिल्ले इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनीक सरकार कितले फारीक करतलो. हे सगळ्याचो व्हाईट पेपर सरकार वा संबंधित खाते दितले काय हो मोठो प्रश्न. एक्वा फिश फेस्टिवल म्हणून कांपाल हांगा फाटले 3 दीस जाले हो इव्हेंट चलतालो. जाल्यार ह्या इव्हेंटाक नक्की आशिल्ले तरी कितें हे सर्वसामान्य गोंयकारांक खबर ना. जाल्यार हांगा ह्या स्टेजीर खुबशे अशे कलाकारांनी परफॉर्म केले. मागीर त्याच बरोबर हांगा स्टॉल्स आशिल्ली. ह्या स्टॉल्सांचेर हांगा खावपाक म्हणत दवरलेले, म्हणजे खावपाचे जे पदार्थ आसात, जे फिशाचे जे पदार्थ आसात ते दवरलेले. मागीर तशेंच हांगा एक्वेरियम्स आशिल्ले. त्या एक्वेरियम्सां वेगवेगळे प्रकारची नुस्तें आशिल्ली. पूण हो जेन्ना इव्हेंट घडलो तेन्ना आयज आमी हांगा पळयलें त्यो म्हणटात त्यो हांगा बियरीचे बाटले हांगा पडलेल्यो खूब अशे दिश्टी पडटात. आनीक त्याच बरोबर आमकां अशें कळ्ळें की हांगा जे स्टॉल्स आशिल्ले त्या स्टॉल्सां मदीं हांगा खुबशे अशे एक कावंटर असोय आशिल्लो ज्या जाग्यार बियरीचे बाटल्यो हांगा सेल जाताल्यो. तेच आतां प्रश्न येता की जेन्ना फिश फेस्टिवल म्हणून जेन्ना हो फॅमिली प्रोग्राम, जाल्यार ह्या फॅमिली प्रोग्रामान ह्यो बियरीचे बाटल्यो हांगा करतात कितें. जाल्यार जेन्ना सरकार कोट्यांनी पयशे मोडून जेन्ना असलो एक इव्हेंट ऑर्गनायज करता जाल्यार ह्या इव्हेंटान नक्की घडटा तरी कितें. जाल्यार आमी हांगा सायटीर जेन्ना इव्हेंट सोंपोवन जेन्ना येयले जाल्यार आमकां हांगा खुबसो असो कचऱ्यांची राशी सुद्दां पडलेली दिश्टी पडल्यो. जाल्यार हो जो कचरो आसा तो आतां खंय डंप करतलो असोय प्रश्न येयल्लो आसा. आनी त्याच बरोबर हो जो इव्हेंट आसा जो आमी म्हटले कोट्यांनी पयशे खर्च करून हो इव्हेंट करतात, पूण ह्या इव्हेंटाचो फायदो कोणाक आनी कसो जालो हे सुद्दां सरकारान खंय तरी उत्तर दिवपाक जाय. कित्याक ओपोजिशन सदांच म्हणटात की सरकार जो आसा तो सरकार इव्हेंट मॅनेजमेंट सरकार म्हणटात. जाल्यार हो जो एक इव्हेंट जालो, हो जो सरकाराचो एक इव्हेंट जालो, गव्हर्नमेंट फिशरीज डिपार्टमेंटान हो इव्हेंट केलो, जाल्यार हेजो जो फायदो आसा तो कोणाक जालो आनी कसो जालो हेजेर प्रत्येकान चिंतपाक जाय. आनीक सरकाराक सुद्दां हो प्रश्न आसा, हो जो फायदो आसा तो कसो आनी कोणाक जालो. गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन नितीन बरोबर हांव गौरीश गांवकर.